asro tomo sora konda tomo somo bani tomo so de tomo so asro tomo sora konda tomo sora konda tomo somo gal ist tomo somo gal i tomo so de सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोंपता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा sogo ui tomo sobu sonda tomo jigupit suwa tomo sode tomo sogo ui tomo sobu sonda tomo jigupit suwa tomo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्यांक सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा तूं म्हजो सोडवंदा तूं म्हजो शिकोंदा तूं म्हजी करता तूं म्हजो देव तूं म्हजो
सगळ्या कळजंता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया जेजू हालेलुया 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 क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो आता आमी पवित्र सक्रमेंताच्या आराधनाक तयार करच्या वक्ता उगड्या सड्यान सक्रमेंताचें आराधन येवकरिस्ताच्या आचरणांत हांव मेळचें एक देवा साव ह्या आराधनांत वांटो घेतिल्ले वरवीं येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमचें भक्तीपण चडता सा अल्फोन्स लिगोरी सांगता सर भक्तीपणा पैकी देवाक मोगाचें आनी आमकां चड फायद्याचें म्हळ्यार पवित्र सक्रमेंतांतल्या जेजूक आराधन करचें चड आराधना पैकी भक्तीपणाचें चड फायद्याचें आनी चड मोगाचें येवकरिस्तांतल्या सक्रमेंतांतल्या जेजूक आराधन करचें उंड्या रुपे लिपोवन आसच्या त्या कुंभारांतल्या जेजूक आराधन करचें त्याच खातीर हांव आनी तूं हांगासर आसा आमी दिंबयेर आसा त्या देखून हें आराधन आमकां मोगाचें आनी भावार्थ जिवाळ दवरन आमची फिरगज कुटाम आमचें कुटाम बांदून हाडचें तसलें जावं ह्या आराधना वळी आमकां सर बेसांवां फावो जावं जेजू क्रिस्त त्या अखंड पातयेनी घट जावं दृढ जावं जेजू क्रिस्त आमकां सदांच सांडिना जायत्यो विनवण्यो जायते आराधना आमी घेवन हांगासर आयल्या जायत्यो विनवण्यो आशा अभिलाशा दवरून आमी हांगासर आयल्या तो देव खंडीत जावन आमची मागणी आयकतलो केन्नाच निर्फळ करिसो ना त्या जेजू थंय आमच्या खंड पातयेनी दवरया जेन्ना हांव पातयेनी म्हजो पावर्थ त्या जेजू थंय दवरता तवळ म्हाका खंडीत जावन जेजू राखता कित्याक जेजू सरशींचे कोण व्यक्ती आगिल्ले तांकां जेजून सांगलें तुज्या पावर्तान तुका बरो केलो तुजी पदकां बगसल्यांत उठ आनी चल आज म्हाका बरेंपण लागता तर जाल्यार बरेंपण मेळटा तर जाल्यार फकत हांवें दवरल्या भावार्थाचो प्रतिफळ तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो त्या भावार्था वरवीं म्हाका जो तो प्रतिफळ मेळटा
मार्काचो वंशेल स्पश्ट रितीन सांगता जर तूं कितेंय मागताय तर जाल्यार विश्वास दवरून मागताय तर जाल्यार ते मेळ्ळेंच म्हणून चिंत आनी ती वस्तूची जातली. असलें देणें बेसांव आमकां दिलां. हे म्हज्या जेजू सर पवित्र सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय म्हूण हांव खरेंपणी खर्च जाणता सत म्हणटा. उंडयाच्या रुपाक लिपोन आसच्या म्हज्या राया हांव तुका नमस्कार करता. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या पासून तुका अर्गां दिता. म्हज्या मोगा पासून ह्या सक्रामेंतांत तूं रावलाय हांव तुजो मोग करता. म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तुका केल्ल्या अकमाना पासून म्हज्या काळजाच्या मोगान तुका बुजोवंक हांव खुशी व्हरतां. म्हज्या जेजू तुजें स्वादीक राज सगळ्यान विस्तारून दी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या जिविताच्यो सरकरण्यो आनी मुखार परिपूर्ण तुका भेटोवन दिता. केदींच हांवें पदकांत पडनाशें तूं म्हाका राख. मरण पर्यंत तुज्या मोगांत तीर रावून ससनाच्या तुज्या मोगाचें गीत गावंक हांवें फावो जायशें कर. तुजो आशिर्वाद म्हजेर घाल. भोव भाग्यवंत आनी भोव पवित्र दैवीक सक्रामेंता घडयेन घडी अर्गां आनी स्तुती जावं तुका. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया. Hallelujah. सर्व आमी बसया. Praise the Lord. 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू. Organ tuka samya Jesu. होगळाप तुका सुम्या जेजू. Oglap tuka samya Jesu. स्तुती तुका सुम्या जेजू. Tuti tuka samya वंदन Jesu. तुका सुम्या जेजू. Vandan tuka samya महिमा Jesu. तुका सुम्या जेजू. Mahima tuka samya Jesu. आराधन तुका सुम्या जेजू. Aradan tuka samya होगळाप Jesu. तुका सुम्या जेजू. Oglap tuka samya Jesu. अर्गां तुका सुम्या जेजू. Organ tuka samya स्तुती Jesu. तुका सुम्या जेजू. Tuti tuka samya Jesu. वंदितां तुका सुम्या जेजू. Vanditam tuka samya Jesu. हर्षितां तुका सुम्या जेजू. Harsitam tuka samya वाकणतां तुका सुम्या जेजू. Vakantam tuka samya परगडतां तुका सुम्या जेजू. Vargartam tuka samya होगळसितां तुका सुम्या जेजू. Hogalsitam tuka वर्णितां तुका सुम्या जेजू. Varnitam tuka samya प्रणिपात करतां तुका सुम्या जेजू. Pranipat kartam tuka samya नमस्कार करतां तुका सुम्या जेजू. Namaskar kartam tuka सर samya पडतां तुका सुम्या जेजू. Sarpadtam tuka samya हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजू कितलो भोवका कुळदार मोगाळ मोवाळ इश्ट आमचो. आमकां केन्नाच तो पयस करचो ना. आमी जायते विनवण्यो हांगासर हाडून आयल्या एकच इराद्या खातीर आमकां मागलें मेळटलें म्हणून. जायते फावटी दुबावाचो किडो आमचेर दाड घालतना आमच्या मोती भितर रिगतना आमी चिंतल्लें आशिल्लें आमकां घेवंक फावो जायना. पूण देव जेजू क्रिस्त केन्नाच आमची मागणी निर्फळ करिना म्हणलो भावार्थ आमी दवरूंक फातयेनी आमी दवरूंक जाय. त्या पासत मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचें उणेपण आमी खालतेपणी वळखून घेवया. रोजारीचो म्हयनो यो, रोजारी मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो यो. जायते फावटी आमी तेर्सांत मेतेर जाल्या जायते फावटी साबालां वयर साबालां उदेवन इन्कार केल्लेलें आसा. देव आमकां सगळें दिता तर जाल्यार मागणें कित्याक करी जंय म्हणलें आसा. जायते फावटी ह्या उण्यापणांत आमी सांपडता. असल्योच चिंतना आमचेर दाड घालता आसतना स्वताच्या वाटेन चलोवंक क्रिस्ताचेर चिडकोन रावंक आमकां कश्ट मारतात.
मार्कस वांचेल अध्याय 10 वाक्य 16 अशें म्हणटा. उपरांत जेजून भुरग्यां पटलोवन धरलें आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 13 ते 16 अशें म्हणटा. कायनाक देवान शिक्षा लायतना कायन रड लागलो. उपरांत देवान ताका दया दाखोवन कोणेंय ताका जिवेशी मारिनाशें ताचेर देवानच एक मोर मारली. निर्गमान ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 4 ते 7 आमी आयकत हांव. देव मोयजे मुखार उद्गारलो. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो, सुखी अपराध आनी फातकां तो बक्षिता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कसल्याय कश्टां फातकां कोंडांत आमी पडल्यार आमकां तो वयर काडटा. मोगाच्या भावाक आबेलाक जिवेशी मारल्या कायनाकच ताणें कोणायनी जिवेशी मारिनाशें ताका मोर मारली राखलें. दाविदाक फातकी तरी ताका बक्षिलें, राय केलो. दमस्कच्या वाटेर समकत आसतना साऊलाक ताणें पावल केलो. क्रिस्तच्या नांवान आपल्या आपणाच्या नांवानच दगदी थाल्या क्रिस्तान ताका साऊलाक पावल करून बदलिलो, बक्षिलो. तर हांव आनी तूं जायते सवाल उदेत आसतना, फातयेनी सांडटाना, फातक आदरतना, सोम्याच्या ह्या सक्रामेंत उंड्या मुखार दिंबी पडटाना बसोन आसतना आमचें उणेंपण वळखून घेवया. तो बक्षिता. ही फॉरगिव्स. तो बक्षिता. पण हांवें पेल्याक बोगसूंक जाय. हांवें पेल्याक बोगसूंक जाय. तर सांग आमचें मेळेंपण सक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन. कित्याक जेजू फातक्यांक आपोवंक आयला, भाग्यवंतांक न्हय. एक्सेप्ट दॅट वी आर वीक एंड फ्रजायल. आमी अस्कत, आमचें तें उणेंपण आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. तुमची जबाब, म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. 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 जशें तुवें कायनाक बक्षिलें आनी राखलें तशेंच म्हाकाय म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. म्हज्या उतरां आनी खबरो नैज जाल्लें घडोवन सांगून म्हज्या पेल्याक हांवें दुखयल्या खातीर म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. म्हज्या चिंतनांनी दैवीक संगती पाळिनासतना संवसारी आशा वायट संगतीचो फाटलाव केल्ले पासत म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. म्हज्या करण्यांनी बरें सांडून वायट आदरलेल्या पासत म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. पातक आदरतना तुजे काकुळतीचो अनुभव जोडूंक प्राजितसो संस्कार करूंक सुकल्ले पासत म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. सावलाक बक्षिल्लो तूं म्हाजेर बक्षिताय म्हणलें चिंतून खरेंपणी म्हज्याच चिंतपा प्रकार हांव जियेल्ल्या पासत म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. म्हज्या जीव संवसारांतल्या आशेक लागून तुजे थंय परतूंक हांव इन्कार केल्ल्या पासत म्हजेर तुजी काकूळ दाखय सोम्या. जायते उरलें आमचें तें आसूं पुरो. जायते उणेंपण म्हजें तें आसप पुरो. जेन्ना म्हाका पेल्यान गाळी शिरप दिता आसतना, जेन्ना म्हाका कोणेंय वायट उलयता आसतना हांवें फाटीं ताका कितें दिलां?
हांवें ताचे बरीच काळीशिरा पुसू दिलें, ह्या देवाचें उतर दिलें. कल्वार पर्वतार जेजू कुरीस वोवन येता आसतना ताचेर थापडां घालीं, शिंपी उडयली, खेपडायो केल्यो, शिरापले, उलयले. जेजून म्हळें देवाचें उतर. बापा तांकां बक्षी, तें कितें करतात तेच नेनात. दिंबी आमी घालया, पातक आमच्या वळखुया आनी बक्षानेचें गीत गावया. तो जेजू म्हाका आनी तुका बक्षितलो. हे बक्षाने म्हाका एक निचेव करता तसलें जावंक जाय. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हांवें फाल्यां तावन समकोन येता आसतना म्हाका कोणी उलयतीत जाल्यार, फातक आदातीत जाल्यार ताका देवाचें उतर दिवंक म्हाका प्रेरण जावं दी. When somebody scolds me, irritates me, hereafter I give a word of God. एक देवाचें उतर हांव ताका दिता. असलो निचेव आमी करया आनी गावया गीत. Psalm 138 138. काकुळ्क आमची आबा बापा, काकुळ्क आमची, काकुळ्क आमची आबा बापा, काकुळ्क आमची, काकुळ्क आमची आबा बापा, काकुळ्क आमची, काकुळ्क आमची आबा बापा, काकुळ्क आमची. पाप आदारले, तुका दुखयले, मन्नामें तुजे मोड तुका मिसळले. पाप आदारले, तुका दुखयले, मन्नामें तुजे मोड तुका मिसळले. काकुळ्क आमची आबा बापा, काकुळ्क आमची, काकुळ्क आमची आबा बापा, काकुळ्क आमची. जायते फावटी म्हज्या पेल्याच्या जिवितांत हांव कुरीस जाला. जायते गाळी शिरपाचे कुरीस घेवन म्हजेर उडयत आसतना, हांव त्या कुर्सा बंद पडटा आसतना म्हजी प्रतिक्रिया कशी आयली, कसली. हांव त्या सैनिका बरी अडचण कुर्सा बांदल्या जेजूक कश्ट दिवंक कसो पावलो. ह्या जेजूक कुरीस वोवनच्या कुमो करच्याक सिरेना सोसी मावन जालो. जायतीं पातकां आमी जेजू विरोध केल्या. कुंभराच्या सक्रामेंता वयर दुबाव, घरांत जेजूक पयलें स्नान दिवंक इन्कार, पेल्यांत क्रिस्ताक पळोवंक आळसाय, निराकार. आमी सर्व क्रिस्ताची सोचेरां म्हणलें, नकारात्मक खरें धनात्मक चिंताप दवरूंक आळसाय. क्रिस्त म्हजे खातीर आयिल्लो, क्रिस्त म्हजे खातीर आयिल्लो. जे क्रिस्त उद्देश आमी पातळेच्या बक्षाने जोडया.
कर आमची सोम्याची सुका कर आमची 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 पाप आदरले तुका कुरसायले दैविक मोगा तुका सांडूक जीवित विबाडले पाप आदरले तुका कुरसायले दैविक मोगा तुका सांडूक जीवित विबाडले कर आमची सोम्याची सुका कर आमची कर आमची सोम्याची सुका कर आमची आमची पवित्रत्म्या कर आमची कर आमची पवित्रत्म्या कर आमची कर आमची पवित्रत्म्या कर आमची कर आमची पवित्रत्म्या कर आमची तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले कुत्त आमची पवित्रत्म्या कुत्त आमची कर आमची पवित्रत्म्या कर आमची कर आमची सोम्याची सुका कर आमची कर आमची सोम्याची सुका कर आमची मोगाळ बाबा भयणीनो सक्रामेंतांतलो जेजू हांगासर आसा आमी काय कळतो देवा तावन देवा पुता तावन देवा पवित्रत्म्या तावन आमी मागली आमी मनशापणाच्या अस्कतकाय लागून जायती बातकां आमी कुमसारींत उसारूंक विसरल्या जावं बरो एका तराच्या बियान आमी सांगूंक ना जावं बरो मोती भितर ती उडास हाडात सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरात आनी वळखून घेयात हांवी अस्कत आमच्या पातकांचे आमच्या अंतस्करणाची जडती करचें वाजबी
ताचे तावन आमच्या मोतीक समाधान मेळटा, जिवितांत दादोसकाय मेळटा. पवित्र आत्म्यान आमकां जानवाय दिल्या, देण्यांनी भरला. पूण जायते फावटी हांव आनी तूं म्हाका आसली ती जानवाय म्हज्या स्वंत प्रयत्नान गेल्ली म्हणल्यार आमी चिंताव. ताणें 12 फळांनी नेटयलां, पूण तें 12 फळां आमच्या जिवितांत उर्जीत करूंक आमी नेगार केलां, आळसाय केल्या. जायते फावटी आमी तो संतोष माया मोग म्हणली फळां होगडायल्यांत. संवसाराच्या खुशालकाय लागून, संवसाराच्या आशेक लागून, संवसाराच्या संगतेक लागून खाली हातान आमी आयिल्ल्या, खाली हातान आमी फाटी वेतेल्या. भुंयचेर आमी उजवाड देखून पांय दवरता आसतना, आवयच्या गर्भांत भुंयक येता आसतना आमच्या कपलार आमच्या वडिलांनी, आमच्या आवय बापायनी कोर्साचो गुर्त काडिल्लो. निमाणे मरता आसतनाय तांणी आमच्या कल्पारार काडचो कुर्साचो गुर्त. आमच्या हाती निमाणे दवरची आस्त म्हळ्यार क्रुसिफिक्स आनी कोंत. आमच्या हातीन दवरचें तें भाग्यवंत कुठाम मात्र. कित्याक आमी भाग्यवंतपणी जियोंक जाय म्हणलें हें सगळें आमकां उडास करता. तर कित्याक राग, चित्त, मोसोर, हगे सगळें आमी जेजू समर्पण दिवया. ह्या फुडां हांव नितळ काळजाचो जावन जियेतलो. ह्या फुडां हांव पेल्या संतोष दितलो, संतोशान जियेतलो. असलो निचेव आमी करया. आनी गव्या काकुतकर आमची. काकुतकर आमची सोम्याची बाजू, काकुतकर आमची, काकुतकर आमची सोम्याची बाजू, काकुतकर आमची. अब्बा बाबा काकुतकर आमची, अब्बा बाबा काकुतकर आमची, काकुतकर आमची, अब्बा बाबा काकुतकर आमची. पवित्र आत्म्या काकुतकर आमची, पवित्र आत्म्या काकुतकर आमची, काकुतकर आमची, पवित्र आत्म्या काकुतकर आमची. देवा काकुतकर आमची, त्रिएक देवा काकुतकर आमची, काकुतकर आमची, त्रिएक देवा काकुतकर आमची. सर्वे आमी बसया. कीर्तन 50 चित दिवन आयकुया. कीर्तन 51 बोगसऱ्या खातीर प्रार्थना. खाकूळ तुमची कर देवा तुझ्या तिरमोगान, तुझे व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड.
म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका परतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पातक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केलें. जे तुजे दिश्टीन वायट ते हांवें केलें. देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना नितीवंत फर्मान दिताय तेन्ना सुखीवेन. पळय, हांव गुन्यांवांत जल्मलों. पातकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भी संभोवली. पळय, काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जानवाय म्हाका शिकयतात. ही सोफान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलों. दूत म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलों. संतोशाचो आनी उल्हासाचो नाद म्हाका आयकोन दी. आनी तुवें फूड केल्लीं हाडां नाचतलीं. म्हज्या पातकां मुखार तुज्या मुखामळ लिखपय. सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नवो तिरत्म म्हजे भितर घाल. तुजे मुखार काडून म्हाका भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका. तुजे सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी. उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ. खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले. मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या थारोका. आनी म्हजी जीब तुजी नीत गजयतली. उगड म्हजें वोंट सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. बलिदानां तुका मानवनांत. होम बल्यो हांव भेटोवन जाल्यार तूं प्रसन्न जायनाय. दुखेस्त आत्मोंचो देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्त आनी कालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. तुजे दयेन सियोनाक तुजें बरें मन दाखय. जेरुसलेमाच्यो वण्टी परतून बांदून दी. तेन्ना तुका मानवतलीं करी बलिदानां, होम आनी संपूर्ण बसमिल्ल्यो बल्यो आनी तुजे वेदीचेर जातलें फाडक्यांचें समर्पण. आमेन. अर्गां तुका सुम्या जेजू. Pogląd tuka sumian Jezu. Stuti tuka sumian Jezu. Alleluia. 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 देवान आमकां बक्षिलां. देवान आमकां नितळ केलां. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सर्ग संवसाराच्या दुनिया मुखार आमी आसा आराधन करच्याक. आनी हें आराधन मुंदरून व्हरच्याक आमी आमचें अंतस्कर नितळ केलें. कित्याक जेजून केवल ह्या सक्रामेंतार मात्र रावोंक नजो ताणें म्हज्या काळजांत येयचय. जेन्ना हांव आराधनाक वेतां, हांव मिसाक वेतां म्हूण हांव केदळा चिंता, थवळ एका मिसाचें बलिदान प्रवेश गीत आरंभ जाता. तो प्रवेश पुरुषांव आरंभ जाता. आनी तुमकां हांगासर आपण हाडलें जेजू क्रिस्तान. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांगा तुमकां आपण हाडलें जेजू क्रिस्तान. आतां पाटी येता आसतना जेजू तुमकां आपण वरिना. तुमी आनी हांवें आनी तुवें जेजूक आपण वरिचय. प्रेज द लॉर्ड. जेजूक हांवें आनी तुवें आपण वरिचय. कशें त्या देखून आमी कितें म्हणटा, निमाणें येवकरिस्ताचें बलिदान जाताना वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कितें म्हणटा? वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. शांतीन धाडचें, ती शांती हर एकल्या परगडचें. जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिसांक दिश्टी पडटा आसतना जेजू कितें म्हणालो?
शांती तुमकां म्हणालो ताणें वसा म्हजी आज्ञा पाळूंक शिकया अशें पुरो सांगलें. पूण दिश्टी पडटा आसतना शांती तुमकां, समाधान तुमकां ही उतरां पडलेलीं. त्या खातीर जाकोबाचे ग्रंथ स्पश्ट रितीन आमकां सांगता आमी त्याच जिबेन पेल्याक शिरापता, देवाक वाखाणता, त्या देवाक महिमा दिता आणि त्याच देवान ताच्याच सारक्याच आनी स्वरुपायेचो जावन रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता आनी अशें घडोवंक नजो. त्या खातीर जे कोणीय म्हाका उलोवंक दीत, जे कोणीय म्हाका शिराप दीत, हांवें देवाचें उतर ताका दिसय, देवाचें उतर ताका दिसय. हो जायसy म्हजो शेवट आनी ताका जगतो प्रतिफळ खंडीत मेळटा, मेळ्ळा आनी मेळटा. आनी त्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी हांगासर आयिल्ल्या आमचें काळीज निताळ करच्यात. जायते उणेपण आमचें थंय आसा. आमी विनवण्यो घेवन आयल्या, पूण विनवण्यो कश्यो आमी दवरीत जाय. आमच्या बापा मागणें स्पश्ट रितीन सांगता, जशें आमी सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस, मागीर उपरांत आमकां वायटांतलें निवार म्हणचें. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. असले विनवण्यो दवरच्या पयलें आमचें काळीज आमी नितळ करूंक जाय. आनी ते नितळ काळजान अर्पिल्ल्यो बलयो देवाक मानवतात. नितळ काळजान भेटयल्ल्यो बलिदानां, काणिको, जे कितें मागटेली मागणी आसात, देव आयकता. देव जायते अवकाश आमकां करून दिता आनी ते अवकाश आमी घेवच्याक हांगासर आसा. आनी त्या पासत देवाक आमी अर्घां दिवया, त्याच देवाक आमी आराधन करया. देवान आदामान येवेक रचलें, आमकांय ताणें रचलां. आमच्याय नाकाच्या फुडांनी ताणें स्वास वतला. तो स्वास मोग वणच्या खातीर आनी तो स्वास पवित्र आत्मो. जायते फावटी आमी त्या पवित्र आत्म्याक इन्कार करता. संवसार असका त्या पासत संवसारांत आसल्ली जानवायचो पुरो म्हण चिंता, पूण पवित्र पुस्तक आमकां पवित्र आत्म्याची वळख करून दिता. पवित्र पुस्तक असो बरयणार पवित्र आत्मो आनी तो आमकां सगळें उगडास हाडटा, आमची योजना जारी करूंक सारकी वाट रोसन दिता. त्या पासत त्या देवाक आमी अर्घां दिवया. तुमची सवाब आमी तुका आराधन करता ये बापा. 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 आदांव ये वेचार असणारा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. सर जिवींच्या रचणारा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. सर जिवींच्या पसणारा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. भूमी वैकुंठाच्या रचणारा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. आमच्या जिविताच्या दातारा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. आमच्या मोगाळ सांभाळणारा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. एके आवयच्या की सड मोग करतेल्या देवा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. आमच्या आवयच्या की सड मोग करतेल्या देवा, आमी तुका आराधन करता ये बापा. देवाक आमी आराधन करया. आराधनाचे आमी गीत गावया. ये देवा, ये देवा बापा, तो सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता. ये देवा बापा, तो सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन दरो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता.
जेजू क्रिस्ता तो सर्गीच्या सरपडन तुका नमन करता जेजू क्रिस्ता तो सर्गीच्या सरपडन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता पवित्रत्म्या तो सर्गीच्या सरपडन तुका नमन करता हे पवित्रत्म्या सर्गीच्या सरपडन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 आराधना तुका सुम्या जिसू गुलाम तुका सुम्या जिसू स्तुति तुका सुम्या जिसू वंदन तुका सुम्या जिसू गुलाम तुका सुम्या जिसू स्तुति तुका सुम्या जिसू तू क्रोध सिया उंड्यार पे हसरा साई आमकां तू आपडताय देखताय आमचो पवार तू घट करताय आमचे बात का बक्षन आमच्या काळजांत तू वस्ते करताय आमकां तू फावताय आनी आमकां सांभाळताय तुका जाप करता गुलाम स्तुति हालेलुया 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 सांग पावलो सांगता हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त सो बाप क्रिस्त सोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान ह्या वखता ताका अर्गां दिवया ताचो उपकार बावडया ताणें केल्या सर बरेपणाक ताची स्तुती करया सगळें बरेपण आमच्या जिवितांत जाल्लें पासत देवाक आमी अर्गां दिवया फाटल्या दिसांनी जावं पुरो आमची जायती योजना आसली जावं पुरो जायत्यो आंगवण्यो आमच्या महान संतां सालोरेसा गल्ल्यो जावं पुरयो आज जारी जाल्यात आमची कुटुंबांतली योजना जावं पुरो म्हाका एक घर जाय जें म्हणलें सपोन आज जारी जालां जावं पुरो आमच्या भुरग्यांनी पवित्र कुंभार सेवी जाय पयलो कुंभार दी जाय हे बरें कार्य मांडून हाडी जाय त्या जेजूची वळख भुरग्यांक दी जाय हे योजने जारी जालां कुटुंबांत लग्न बंदा मेंतांत एक कोटोनो एक कुटुंब हाडच्याक आमचे भुरगीं फुडें सरल्यान हे एक योजन जारी जालां जावंक पुरो जावं पुरो जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जाल्यात जावं पुरो आमी काडिल्लें रीण संपलां संदवलां
जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आसलो दुबाव असो किडो पयस जाला. बावर्तांत आमच्या कुटुंबांत हांव पयस गेल्ली सांदे परत बावर्ता फाटीं आयल्यान आमी केल्ल्या कृशेंत आमकां सोगतो प्रतिफळ मेळ्ळा. आमच्या कृशेचेर देवान भरपूर आशिर्वादां घाल्यांत. ह्या पावसान म्हाका आनी तुका देवान त्रिएक देवान राखलां सांबाळ्ळां. संवसाराच्या सर वस्तू चड दायज जेजू क्रिस्तान म्हाका दिल्या आनी ती जावन आसा भलायकी. सुवार्ता प्रगट करचें पवित्र सभेंत ह्या फिरगजेंत प्रतिनिधी जावन गुरकार जावन ह्या फिरगजेंत कसो एक सांदो जावन जबाबदारी घेवचें भाग म्हाका फावो जाला. आनी आज म्हाका ह्या पोन शेतां येवचें भाग म्हाका दिलां. जायतें बरेंपण म्हज्या कुटुंबांत जाल्यात. देवाक आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजो देव देखून तूं म्हजो रायांचो राय देखून सोम्या तूं म्हजो देव सोमी आनी धनी देखून तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून तूं म्हजो अपरिमीत मोग करताय देखून तूं म्हाका राखताय सांबाळताय देखून तूं म्हाका पोसताय देखून तूं म्हाका मोगाची व्यक्ती करताय देखून तूं म्हाका तुजो शीस करताय देखून पवित्र स्नाना वरवीं म्हाका तुवें विंचून काडलाय देखून जायते उलय जेजू क्रिस्तान प्रामुख्यात जागो म्हज्या जिवितांत ताणें घेतला. ताणें म्हाका एक प्रामुख्यात जागो म्हाका ताणें नेटोवन दवरला. त्या पासून आमी देवाक अर्गां दिवया आनी अर्गां गीत गावया. पान संको 68 उबी रावया. सर्व आमी उबे रावया. पेज नंबर 60. संतोषान खुशेन त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. पेज नंबर 68. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ
ನೀ ಬಯಸಿದೆ ಸಂದೊಂದು ದಿನವು ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 सर्वे बसया आनी आमच्या अर्गावले मुंदारण वरया अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमकां मुनीसावन रसल्ल्याक अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या आमकां जेसू तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपाची केल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या आमकां जेसू तन्वयेन बरयल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या आमकां पवित्र आत्म्याक दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या आमकां तुज्या कृपेन नेटयल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या विविध अनवरांतले सांबाळल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमकां जतन करची वडिलां दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमकां जुबलेवाच्या वर्स दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या ह्या जेसू जुबलेवाच्या वर्सांत आमचो भरवस सडयल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमच्या दीस बरो गवळी दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमच्या फिरगेचेंत विगार दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेसू फिरगेचेंत देवास्पण राखून सांबाळून व्हेल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमच्या फिरगेचेंत भावार्थाच्यो करणी मोगान जावंक फावो केल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवच्या शिक्षकां दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमचो भावार्थ तीड सांबाळिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमकां मोरी माय दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू रोजारीचें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांत आसा करूंक तुजी जानवाय दिल्ल्या पासत अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू मोगाळ भावान आनी भयणीनो अर्गां दिवच्या जायते अवकाश आमकां आसात देवान म्हाका कितें दिलां म्हण संचा की कितें दिवंक ना म्हणलें आमी विचारूंक जाय सगळें ताणें दिलां सगळें ताणें आमकां दिलां जायते फावटी देवान केलो उपकार आमच्या पसण्यार आसता पूण आमकां तो अनुभव करूंक जावंक ना जावं पुरो
सगळी गडितां म्हज्या जिवितांत जाल्लीं आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. देव आमकां केन्नाच नेगार करिना, इन्कार करिना. आमी ताका सांडल्यार तो आमकां सांडिचो ना. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी गावया गीत, अर्गां गीत. Hoglap दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत. अर्गां दिता, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. अर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत. संतोष पावता, हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू, हांव संतोष पावता जेजू काळजांत. हांव मोग करता, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू काळजांत. हांव स्तुती करता, हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू काळजांत. तो राव सोम्या, तो राव सोम्या जेजू, राव सोम्या जेजू, तो राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजांत. तो राव सोम्या जेजू, तो राव सोम्या जेजू, तो राव सोम्या जेजू काळजांत. हालेलुया, 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 अर्गां तुका सोम्या येशू स्तोत्र. अर्गां तुका सोम्या जेजू, नाम तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, महिमा तुका, स्तुती तुका, जय तुका, वंदना तुका, सिद्धांत तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, मी अर्गां आमी थंय दिली देवान केल्या सर उपकारा पासत. जायते फावटी देव आमी मागल्लें आमकां मेळना म्हण चिंता. जायते फावटी देव कित्याक म्हज्या जिवितांत गळाय करता म्हणलें आमी सवाल करता. जायते फावटी देणी आमचे कडेन आसतात पूण आमकां कळीत जायना. एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक कशी व्हरता. एक आयरिश दुबळें कुटुंब अमेरिकाक दर्या पयन करच्याक बैसरलेलें आसलें. सगळें विकून तिकेट तांणी घेतिल्ली थारवांतल्यान वचाक. जानवाय उणी दुबळें कुटुंब तें. आनी फुडें वेता वेता आसतना ते तयाराय करता आसतना ते तारवा पयना वेचाक खाण ती तयार करतात. आनी खाण सगळें बांदून ती तारवा पयनाक आराम करतात. आनी तारवार दीस उतरतले आनी उतरता आसतना तांणी बांदून व्हेल्लें खाण इल्लें मुगदून आयिल्लें, इल्लें बेळशेलें. आनी की इल्ले दीस सोम वाट आसा म्हूण कळी जाता आसता ती कंगाल जाली. दोगां भुरगीं आनी एकलो चेरको भुरगो म्हणालो, मम्मा इल्ले पयशे दी आनी हांव वचोन मोला खावन येता, म्हाका भूक लागल्या. आनी ती फुडें गेली
तो चरको एक 2 पैसे घेवन गेलो आनी थंयसर बऱ्यांतलें बरें कान तो खावन आसलो. कितें इतली गळाय जाल्ली येवनचो म्हणून बापूय सोदून गेलो. बापूय पळोवन थंयसर पळयत आसतना पळय तूं बऱ्यांतलें बरें खावन आसा, बरें करून कदेर आंबेसा बसोन बरें खान खावन आसा. खावन आसतना विचारलें, तूं कित्या आमचे कडेन पयशे ना, आमी कळीत आसून कित्या पयशे बी पाडताय? तूं कळीत आसा न्ही आमचे कडेन पयशे नात म्हणून, कित्या इतलें खाण बी पाडताय? कित्या इतलें स्टँडर्ड या बरें खाण तूं खाताय? सादें खाण येवं येतें न्ही गे. पूत म्हणटा, डाडा तुवें काडिल्ल्या टिकेटींत सगळ्यो सवलती आसात. डाडा तुवें काडिल्ल्या टिकेटींत सगळ्यो सवलती आसात आनी हे पयशे तुजे तुका जाले टिकेटींत बऱ्यांतलें बरें खाणकां मेळटा. जायते फावटी आमकां तशेंच जाता मोगाळ भवनांनी भयणीनो. आमी देवाक सोदून धांवताव जावं पुरो पूण शेतां फाटल्यान पूण शेतां वेचें, सदां फाटल्यान सदां वदी वेचें. पूण जायते फावटी जेजू म्हज्याच घरा आसा म्हणलें आमी विसरताव. जावं पुरो पाड सवयां लागून आमकां देवाची वळख मेळना. जावं पुरो तें मागण्याचें वातावरण तीर सांबाळूंक आमी कश्टल्या थबळ आमकां घरालतारी मुखार दिंबेर पडल्यार आमकां इगर्जेर या सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोवंक सलीस जाता. जायते फावटी आमी देवाक सोदून वेचें आसा आनी तो देव संवसाराचो देव जावन आसता. खरोत्मीक म्हजो देव म्हज्या काळजांत आसा. त्या खातीर सांव पावलो म्हणटा आमी पवित्रत्मेची मंदिरां आनी तें मंदीर नितळ सांबाळलेले वरवीं देव थंयसर वस्ती करता. आमच्या काळजांनी भरपूर पवित्रत्म्याद्वारे भरपूर मोग ओमतेला वत केला. तो ओमतेच्या मापान आमकां दिला. मोग आमच्या काळजांनी वतला आनी आमचो परवसो केन्नाच निराशी करिना. आमी परवशाची यात्रेक आमचो परवसो केन्नाच निराशी करिना. त्या देखून मार्काचो वांजेल म्हणटा तुमी कितेंय मागतात तर जाल्यार तें मेळ्ळें म्हूण चिंतून मागा. आनी मागोंक वेच्या फुडें मार्काचो वांजेल आमकां सत्राय दिता. जर तुज्या पेल्या कडेन बाबा कडेन कितेंय दुस्मानखाय आसा पयलें वचोन राजी जा, उपरांत येवन काणेक भेटय. त्या खातीर हांव कितें मागतां तें मागच्या फुडें थोडीं शर्तां आसात आनी ती शर्तां आमी जारी केल्ल्या शिवाय आमची मागणी जरूर जायनात, प्रतिफळ पावनात. आमकां देव बक्षिता खरें पूण आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना निमाणे जेजू कितें म्हणटा, जर तूं पेल्याचे गुन्यांव बक्षितलोय तेन्ना देव तुका बक्षितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या पासून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी देव बक्षिता म्हणून रावचें नाका. बगार हांवूय पेल्या बक्षिता ते वळ म्हाका देव बक्षिता. थिस्सलोनिकरांक बरयल्लें पत्र सांव पावलो स्पश्टपणे सांगता तुका भलायकी जाय पेल्याच्या भलायके पासत माग. जेन्ना तूं पेल्या पासत मागतलोय तवळ तुका बरी भलायकी मेळटली. जायते फावटी आशिर्वाद आमच्या पसण्यार आसात, आमच्या उस्क्यार आसात पूण आमी ते देखूंक शकना. आमी दुसरे कडेन सोदून वेता. तो आयरीश अशा गेल्ल्या पैनार गेल्ले परी सवलत्यो तांच्या टिकेटींत आसल्यो तांकां कळीत जावना. जेन्ना सगळें खाली जालें तो व्हड सरपडत आसतनाच कळ्ळें. जायते फावटी जशें तांचें जेवण बेळशेल्लें तशें आमचें जिवीत बेळशेतना आमकां कळटा देव कितलें गरजेचो गी म्हणलें. जायते फावटी आमी संतोशान आसतना, खुशयेंत आसतना, आमी बऱ्या तरान आसतना, संभ्रम आसतना आमकां दर फावटी देव नाका बगोवंक पुरो. कित्या मागणी करी जंय म्हणलें बगोवंक पुरो. देव सगळें दिता खरें तर मागणें कित्याक म्हणलें सवाल उदेवंक पुरो. देव दिता खरें पूण मागणें आमकां जाय. मागणें जावन आसा देवा कडेन दवरचें एक विनवणी, एक रडणें. कित्याक भुरगें रडनासतना आवय दूद दिना, तेच प्रमाणे आमी मागिनासतना देव आमकां दिना. देव दिता पूण आमच्या पसण्या पडत तर जाल्यार आमी मागोवंक जाय. त्या देखून देव म्हणटा देव तुमकां सगळें दितलो. हांव वेचें बऱ्या पडटलें म्हणटा जेजू सगळें दितलो पूण
जेजू परत म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें. त्या खातीर आमी उडास दवरया कितें हांवें मागोवंक जाय. मागा तुमी घेतल्यात. आमी विचारल्यार मात्र आमकां मेळटलें, नांतर जाल्यार जायना. कोणाक पासत विचारचें? म्हजे पासत न्हय, समाजे पासत, सर्वां पासत आमी विचारूंक जाय. हांवें म्हा संतोश जाल्यार जिवीत मुंदारून वचना. हरगी एकल्यांनी संतोशान जियोंक जाय. आमी ग्रेस्त जायचे म्हणून मागचे नाका. बगार आमची भलायकी ग्रेस्त जायचे म्हणून मागया. सगळें ग्रेस्तपण आमकां मेळटलें. भलायकी वर्तनी दुसरी ग्रेस्त काय दुसरी ना. त्या पासत मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी आतां मागोवंक जाय. देवा म्हज्या लागीं राव, देवा म्हज्या लागीं राव. ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ. म्हज्या कश्टाकांताच्या वेळार म्हज्या तूं लागीं राव. म्हज्या दुखाच्या वेळार म्हज्या लागीं राव. हांव तुजे तां पयस सोमकोंक सैतानाच्यो थंड्यो म्हजे रिक्त आसतना तूं म्हज्या लागीं राव. आनी उपरांत आमच्यो सर्वी नवण्यो त्या जेजू सांगाता दवरया. त्या क्रिस्ताचे रूपने आमी आतां जायतो लोक वेळखंडूरवेचे आमी पळयता. कित्याक त्या उंड्यांत क्रिस्ताचे रूपने आसा. त्या जेजूक आमी पळय जंय म्हणलें. आनी तसो जेजू हांगासर आसा, म्हजे आनी तुमचे समकार आसा. आनी हाचेर त्या क्रिस्ताचे रूपने आमी देखया. आमच्यान साध्य आमचे आत्मीक दोळे उक्ते करूंक जाय. जीसस इज हियर, इज ट्रुली हियर, 100% प्रेझेंट हियर. त्याच जेजूक आमच्या काळजांत घेता. आमच्या काळजांत आमच्या रक्तावरी मिलागात जाता. त्याच क्रिस्ताक आमी सेवता. त्या क्रिस्ताक आमी हांगासर बडी देखोवंक जाय. ती दृढपतीने आमी दवरया. जेजू म्हाका भेटलो, जेजू म्हज्या घरा आज आयलो, जेजू म्हाका मेळ्ळो असलो अनुभव म्हाका जाय जंय. आनी तो वळो म्हजी मागणी ताचे मुखार दवरूंक साध्य जातलें. ही लिसांस तो आयकता. त्या देखून आमी गावया. पाण संको 133. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. 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 ಹಾತ್ ಆಮ್ ಜುಬಾರಿಯಾ. Alleluia, 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 Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲೆ
ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು, ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाळ भावा बहिणीनो, म्हजी खुशी न्ही, म्हाका तुजी खुशी जावं म्हणलें आमचें मागणें. ताच्या खुशे प्रमाणे आमचें कुटुंबां जिवीत मुंदारून वचोंक, जे कितें विनवण्यो आशा अभिलाशा घेवन आमी हांगासर ह्या पूर्ण थळाक सांगलो रे समरी फात त्या जेजू क्रिस्ताच्या पांयांतळी देवा बापाचे समोर समर्पणच्याक आमी हांगासर आयल्या. ती ताच्या खुशे प्रमाणे चारी जावं. तस म्हजें सर्वस्व हांव कांयच न्ही म्हणली अस्गतपण वळखूंक म्हाका धैर्य मेळ्ळो. दिंबी आमी घालया, आमची प्रार्थना देवा समोर दवरया. आमी हांगासर एक विनवणी दवरून आयल्या. देव म्हजी मागणी आयकता म्हणल्या फातयेन आमी हांगासर आयल्या. जायत्या लोकांनी जायत्या परचेन हांगासर आयच्या दिसा आराधना येजय म्हूण निर्धार केल्लो कोण ना, पूण तांच्यान जावंक ना. पूण म्हाका आनी तुका हें भाग मेळ्ळां. हांव ही थोड्यो विनवण्यो ह्या सक्रामेंता मुखार दवरतां. तुमी तुमची मागणी दवरात. जर कितें कुटुंबाची योजना आसा ती समर्पियात. जर तुमची वैयक्तीक गरज आसा ती समर्पियात. एकलो भुरगो इस्कॉलांत शिकपांत इन्कार करता आसा, आळसाय करता आसा, ताचे पासून मागया. एक भुरगो मात जायते भुरगे शिकपांत आळसाय करतात. आमची भुरगीं 10वे वर्गांत आसूंक जावं बरो,
धवे वर्ग म्हळ्यार एक अमूल्य वेदी तांकां मेळ्ळ्या. आपल्या जिविताची बुन्याद तांणी रचच्याक. सर SSLC शिकच्या भुरग्यांचो आमी उडास काडया. आळसाय करिनासतना शिकपा मेतेर जावंक ती कृपा आमी मागया. आधुनीक काळार शिकप एक पंथ आव्हानाचें जालां. ह्या शिकपाक लागून जायतीं भुरगीं डिप्रेशनाक वयचे आमी पळयता. भुरगीं हटवी जावचे आमी पळयता. जायत्या इस्कॉलांनी शिकपा संस्थांनी जावचें शिकप केवळ मार्क्सा खातीर म्हणून बघता. जिविताचें लिसांव केदळां तांणी जोडचें. आमी शिकलें शिकप जिवीत बांदून हाडच्याक उपकार अशें ती कृपा पवित्र आत्म्याची जानवाय मागून घेवया. हांगासर जायतीं जाणां तुमी म्हाका मेळिल्लो कृशेंत पुरतो प्रतिफळ मेळोवंक जाय म्हूण मागून आशेवन आयल्यात. माडये कृशेंत ह्या वरती जायत्या पावसाद वरवीं त्या कृशेक रोग घेवन आशिल्लो प्रतिफळ ना जावंक पुरो. पूण तो देव आमकां आकांतून पडोवचे बरें करिना जावं म्हूण मागात. जायतीं थोडीं तुमी हांगासर म्हाका वावर जाय जाय म्हूण मागोन आयल्या जावं पुरो. शिकप जालां एक सोंपें वावर म्हाका ना. तो वावर खंडीत जावन तुमकां समी जेजू दाखोवन दितलो, ती वाट करून दितलो. फातयेनी ताचेर दवरून मागा. जायतीं तुमी कुटुंबांत आमाल पिवोवने वायट सवयो बलिश्ट जाल्या देखून हांगासर आयल्या जावं पुरो. तो आमाल पिवोवने म्हणलो देंवसार पयस वचो. संतोष मोग सोदूंक आमाल पिवोवने वाट न्हय. बगर क्रिस्त आमची वाट, तोच सत वाट आनी जिवीत हें उडास तांच्या मतीक येवं. ताच्या सवळेत जियोंक आमकां आदार दिवं म्हूण मागया. एका भयणीन आपलो हात धुवूंक गुण जावचे पासत मागोवंक विचारलां. त्या भयणीचो आमी उडास काडया. त्या कुटुंबा पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. सक्रामेंतांतलो जेजू तिच्या हाताचेर स्पर्श जावन ती दूख मायाक जावं. क्रिस्ताक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. क्रिस्ताच्या हातांच्या किळ्यांच्या त्या दुखींत त्या बहिणीची हाताची दूख मिलागत जावन गुण जावं. गर्भांची योजना एक भयणीन विचारलां संपूर्ण जावच्या खातीर. आमची जोड्यांची कुटुंबां विशवा खातीर एक वस्ती करच्या खातीर एक बरें घर जायचें म्हण सपनेन आसा जावं पुरो. तें पंथा पावच्या खातीर जारी जावच्या खातीर आमी मागया.
बहुदयाळू बापा जेजू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या तुझे मुखार आमी सर पडता तुका आमी उलो मारता गळगळे अनुभव मारता विविध संगतीक लाभ दवन आमी अडसत कश्टात तुजेर अखंड पातयेनी दवरूंक म्हाका कृपा दी तुजो मात्र मोग करूंक म्हाका धैर्य दी ती घटाय दी म्हजी ही सर प्रार्थना तूं मानून घे या सर परजेचेर तुजो आशीर्वाद घाल तुझ्या खिळायल्या त्या हातांनी तांकां आपड सर दुखी पयस कर आमी तुका उलो मारता आमच्या गरजेक तूं पावताय आणि पावलाय म्हणलो भरवस आणि बाबार्थ आमचे थंय सडय खरी दुस्मान काय आमचे तावन पयस कर राज्य संधानाचे वातावरण आमच्या कुटुंबान सडय आमच्या कुटुंबांतल्या सर संध्यांनी माया मोगान जियोवचे वारें आणि ते मोगा मायपासचे वातावरण रूपीत कर आमची मागणी सर तू मानून घे नाही आमचे खुशे प्रमाणे बकार तुझे खुशे प्रमाणे ती प्रतिफळान बर जसे मळ्यान मागताना जेजू उद्गारलो ही कष्टांची काळस निवार नाही म्हजे खुशे प्रमाणे बघा तुझे खुशे प्रमाणे थेंसरडणे आज हांव तुझे मुखार दवरता जशें सान लॉरेन्स सर परचे पासत विनंती केली तेच प्रमाणे हांव विनंती करच्याक तेच बगे सान लॉरेन्स समोर मारी फात तुका उलो मारच्याक आमी हांगासर आयले हांव मोगाळा जेजू इम्मानुएल म्हणजे सोमी आमचे सांगाता म्हणलें तुवें नांव घेतलें तो सांगात आमकां दे तुजे वाटेन आमी समकत हांव म्हणलो तो अनुभव आमकां जावं दी जल्मतना काडिल्लो तो कुर्साचो गुर्तो मोरता पर्यंत तो सुखपालार येवन कुर्साचो गुर्तो तुजेर लाभदोंक म्हाका शिकोव हांवें पेल्याक कुर्साचो गुर्तो काडून दिवचें तें बेसावो हरगियेंतल्यान बरें करूं बेसावान बरों तू जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन आशीर्वाद जोडच्या खातीर गव्यां गीत येद्या वडा सक्रामेंताक
ये देवा विची सक्रामेंतांकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. भोव मोगाळ जेजू ख्रिस्त दी मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सालोरेसाक समर्पण दिल्ल्या ह्या बसिलिकाक पुणशेताक आमी भेट दिवन आयल्या. आराधनांत आमचो वेळ करसिलो, आमची मागणी आमच्यो विनवण्यो भेटयल्यो. आतां येवकरिस्तच्या बलिदानांत वांटेली जावच्याक आमी सांगता जमल्या. येवकरिस्त सर मागण्या पैकी श्रेश्ठ जावन आसा आनी ह्या येवकरिस्तांचें कितें आमी क्रिस्ताक सेवता त्या क्रिस्ताक आमी फुडें पाटी वेता आसतना त्या क्रिस्ताक आमी आपोवन व्हरूंक आसा. आमी आयची सुवार्ता आमी पेल्याक क्रिस्ताचो पेलो जावन जियोवंक आपोवणें दिता. से समारा थंय मदीं सांगाता जियेत आसतना खरेंपणी खरो सेजारी जावन क्रिस्ताची वळख आमी तांकां दिवचे सारकें जिवीत आमचें जावंक जाय. आनी तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. जशें आमी पेल्याक पेलो जावन जियेता तो वळ जेजू आमकां श्रेश्ठ करता. क्रिस्ताची वळख तांकां मेळटा आनी तांचे थंय आमी क्रिस्ताक देखतेल्या. होच जावन दी आमचो बरवसो आनी होच आमकां शेवटाक व्हरून पायतलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, फावो ते पर्यंत मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचे अस्कतकाय आमचें उणेंपण आमचे पातकां आमी वळखून घेवया. सगळीं आमी सांगता म्हणया, हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच अंगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचे बदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
विचाराया सर्वोत्तम देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे आभार आमची ताकद तो बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो देवोरी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेन विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आणि हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससनात. सा पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेस्तां पासत ताका सण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवय हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावत? देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवंत म्हूण देवच फैसल दिता, तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनाती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? कश्ट वा दगदवणी, अडचणी, खाणा जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार, आपाय वा तलवार? पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासत दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात, कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या बरी आमकां लेखतात. जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटाव. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा,
मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यांतय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना. देवाचें उतर हें देवाचें मोडूक कर. तुझ्या मोगा पासून म्हाका निवार सर्वेस पोरा. तुझ्या मोगा पासून म्हाका निवार सर्वेस पोरा. तुझ्या नावा पासून मुझे कुमके के सर्वेस पोरा. तू दयाळ मोगाळ देखून जा तू मुजो राखणो. कित्याक हांव गरजेवंत आनी दुबलो आनी मुजे भितर मुजे काळीज कळवळटा. तुझ्या मोगा पासून म्हाका निवार सर्वेस पोरा. सर्वेस पोरा मुझ्या देवा पाव म्हाका. तुझ्या मोगा पासून सांबाळ दर म्हाका. तुजो हात हांगा आसा. तुवेंच हें केलाय म्हूण मनीस जाणा जावं सर्वेस पोरा. तुझ्या मोगा पासून म्हाका निवार सर्वेस पोरा. मुझ्या वोंटांनी सर्वेस पोरा व्हडल्यान दीन वाचता. लोकाचे जमतेंत हांव ताका वाकणता. कित्याक तो दुबल्या धाकट्यांचे बगलेक रावता. मोरनाचे फर्मण मारतेल्यांच्या हातांतलो तो तांकां निवारता. तुझ्या मोगा पासून म्हाका निवार सर्वेस पोरा. तुझ्या मोगा पासून म्हाका निवार सर्वेस पोरा. सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी तातो. शांती सर्गी आनी महिमा अति उन्नती. हालेलुया हालेलुया
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो, तुमचे सवे आसो. लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी थोड्या फरिशेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें, हांगा सो तूं भायर सर वच, कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडतलों. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें चलत राव जाय, कित्याक एक प्रभाद्यान जेरुसलेमा भायर मरोंक जायना. ये जेरुसलेमा जेरुसलेमा, प्रभाद्यांक तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सर्वेस्पराचें नांव येता तो सदैव, म्हूण तुमी मनासर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवचें नात. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी समाजेन जियेत आसतना पेल्या सो करो पेलो जावंक आपोवन आमकां हेची लितुर्जी दिता. आमी संवसारांत जियेतना कशें पुरो जियेता हाचेर एक नदर मारया. जायतो परजा जे स्वंत कुशेन कितें जाता म्हणलें जियोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. जायतीं जाणां सेवेच्या वावराच्या स्पिरितान जियोवचें आमी पळयता. जायतीं जाणां आमकां कित्याक पडोवन गेलां, आमचें मात्र आमकां पुरो म्हणलें चिंतपांनी जियोवचें आमी पळयता. जायतीं जाणां पेल्या विशांत चिंतून आपणाचें जिवीत ल्हान माटर पळोवचें आसा. आनी तो जायतीं जाणां आमी पळयल्या नदर घाली तर जाल्यार पेल्याचें जिवीत बरें, म्हजें जिवीत मात्र अशें म्हण चिंचें जिवीत आसा. जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें, आनी जेन्ना आमी त्या देवाचेर फातयेनी संपूर्णपणी दवरून जियेता तवळ खरेंपणी बेसांव आमी आपणायता. जेजू क्रिस्तान खंयसरी चारी वांजेलांत म्हजो मोग करा म्हूण सांगूंक ना. जेजून सांगलें म्हजो फाटलाव कर. तूं तुजो करताय तसो पेल्या सोय मोग कर. जर आमी ह्या समाजेन जियेत आसतना हांव कितें आशेतां, म्हाका कितें जाय म्हणल्यार हांव आशेतां, तें पेल्याकी मेळोवंक जाय आनी तसलो शेवट म्हजो जावंक जाय आनी त्या प्रमाणे हांवें आनी तुवें जियोवंक जाय. आनी अशें जियेत आसतना हांवें कितें करूंक जाय? पयल्यान आयची सुवार्ता आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, आनी एकल्याचे सुरसुरे आमकां गरज आदी आसूंक जाय. थंयसर फरिशेवांक जेजू वयर सुरसुरताले, हेरोद ताका जिवेशी मारता म्हणलें. फरिशेव ह्या सुवार्ता वाचतना कांय पाड म्हण बगना बरेंच, पूण चिंतप तांचें खोटें जावन आसलें. तांचें चिंतप दोन रितीचें जावन आसलें. एक धनात्मक चिंतप, जेजूक वांचय जाय त्या देखून तूं हांगा सावन फोळण वच, हेरोद राय तुका जिवेशी मारच्यार सोदच्यार आसा, हें धनात्मक चिंतप जर जाल्यार. दुसऱ्यान जेजू सरशीं लोक जायतो येतालो शिकोवन आयकोवच्याक, जेजू सरशीं बरें जावच्याक आवडेवन येतालो, आनी श्रेष्ठ आसा फरिशेव तांचे सरशीं कोणी येना म्हणलो एक मोसोर तांचे थंय आसलो. आनी जेजूक त्या जाग्यार पयस घालो तर जाल्यार उपरांत आमकां तो स्थानमान मेळटलो म्हणलें नकारात्मक चिंतप तांचे थंय आसलें. आनी आमी खंयच्या चिंतपार जियेता, धनात्मक चिंतपात या ऋणात्मक चिंतपान, हें सवाल आमकां विचारूंक जाय. दुसऱ्यान जेजू हेरोदाक कोलो म्हणलें ओलायता. हांगासर कोलो म्हणटा कित्याक तो धैर्य घेना, फाटल्यान खेळ खेळटा.
आमच्या समाजींत आमी पळयता धैर्य नासतना आनी एकल्यान आनी एकल्याक शिरकावन घालच्या खातीर आनी एकल्याक पास मांडच्या खातीर फाटल्यान खेळचे जायते व्यक्ती आमी पळयता आनी हेंच घडिल्लें जेजूच्या काळार हेरोद राय जेजू जिवेशी मारच्या कसो सोदतालो त्या देखून तो पास मांडूंक सोदतालो आनी ताका जेजू कोलो म्हण आपयता. कोल्याची जिवीत आमी नदर घालीत जाल्यार थंयसर आमकां स्पश्ट रितीन कळटा कोलो कितें करता. सदांच तो चातूर आनी हिकमत करून ताचो. म्हाका कळीत आसा हांव म्हज्या गांवांत आसतना आमगेर कुंकोड कोल्यान धरल्लें आनी आमी त्या दाळा भुरगीं हांव 8वी क्लासीन तसो आसलो आनी अशें आसतना कोल्या आमी पळयल्लो देखून ताची फाट धरून गेले हांव आनी कोल्यान कितें केलें ती कोंबी खांडून धांवलो आनी उपरांत रानांत पळयत आसतना कोली खंय लिपोवन दवरनो तोंडांत कोली व्हरून येतालो कोंबी ना कोली तोंडांत धरून व्हरतालो आनी अशें जाता ताचें चातुरपण आमी कितें चिंताव ताच्या तोंडार कोंबी आसा म्हूण चिंतून धांवल्या हांव पूण निमाणें पळयत ताच्या तोंडार कोंबी नासली इल्ली ती कोली सुकी आसली ते घेवन मुठमान धांवतालो. असलें चातुरपण कोल्या थंय आसा आनी म्हज्या दोळ्यांनी न्हीज पळयल्लें आसा. आनी कोलो केन्नाय मांसाहारीच न्ही मिश्रान तवशें खाता तें तुमी पळयलां जावंक पुरो. आनी असलें जिवीत मनशां थंय आमकां पारखूंक मेळटा. बरेंय करतात फाडी आशेतात कोल्याच्यो बुदी म्हणजे मनशां वलावचें आमी आयकलां जावंक पुरो. आनी असलें नांव थंयसर हेरोद रायाक जेजू दिता कित्याक सदांच हिकमत्यो करतालो चातुरपण सांबाळटालो ताचें नांव मळिनातले बरी पळयतालो. आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव म्हजें काम हांव संपयना म्हजो शेवट जोडटा पर्यंत हांव वावरतलो हांव जागोसून वचना म्हणटा धैर्य घेता. हाचे जावन आमकां कितें संदेश मेळटा आमी पयल्या सुवातेर समजोवंक जाय की आमी कोणाय की कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिवंक येवंक ना. मनीस कसोय जियों दी खंयसरी जियों दी ताका सर्टिफिकेट दिवंक म्हणून आमकां देवा रचोवंक ना. आमकां बरें करच्या खातीर रचलां म्हणलें स्पश्ट जाता. जेजू हांगासर तूं गांवसून वच म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा हांव आज आनी फाल्यां देंवचार सोडयता पिडा शिडा गूण करता म्हणजे हांव म्हजें काम करून फुडें वेता आनी परवां तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो म्हणजे जेजू कळीत आसलें तिसऱ्या दिसा म्हाका कश्ट आसात म्हाका हांवें जेरुजालेमांत कुर्साचें मरणाक वेंग मारूंक आसा जेजू कळीत आसलें आनी तें कळीत आसून जेजू ताचें वावर बरें करचें रावयना बागार बरें करच्यांत तो फेल्याकी उमेद दिवचें थंयसर आमकां प्रयत्न पळोवंक मेळटा. त्या खातीर जेरुजालेमाक तो सुरसुरता प्रवाद्यां तूं जिवेशी मारताय धाडलेल्या दुतां फातरायताय असलें सुरसुरे तो भोगता. म्हणजे आमकां कोणीय फातरावन दीत आमकां कोणी हिंसून दीत आमकां कितेंय करून दीत आमी बरें करचें रावोंक नजो. त्या खातीर आराधनाच्या वेळार हांवें सांगलें जेन्ना म्हाका कोणी शिराप घालतात जेन्ना कोणी म्हाका सुरसुरतात दुरसतात हांवें फाटीं ताका ते सुरसुरे फाटीं दिवचें न्ही हांवें ताका ते सगाळी शिराप फाटीं दिवचें न्ही बागार एक देवाचें उतर ताका दिवंक जाय. जेजू क्रिस्ताक कालवार पर्वतार कुरीस वोवन येता आसतना थपडां घालीं केबडायो केल्यो थिंपी उडयली आनी जेजून म्हणलें तांकां बक्षी तें कितें करता तें नेनात. ताणें दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांतलें उतरां हिंच उतरां ताणें जेजू क्रिस्तान त्या लोकांक दिल्लीं देवाक दिल्लें ताणें मागलें. आमचे जिवितांत मागणें बळवंत हातेर जावंक जाय. जेन्ना एकूटाम सांगाता मागता तें सांगाता बाळटा सांगाता जियेता आनी हें जिवीत आमकां उत्तुंगाकून पावयता. जेन्ना कुटुंबांत मागणें आसा थंयसर संतोश दादोसकाय तृप्ती सगळें आसा. जेन्ना कुटुंबांत मागणें आसा थंयसर कुटुंब समाधानाचें जावन जियेता आनी आमी तो वळू पेल्याच्या समाधाना खातीर वावरूंक शकता. आनी अशें आसले वरवीं आमकां खरेंपणी आमकां थंयसर एक जबाबदारेचें जिवीत आमकां लाभतलें. आनी आमी कितें करूंक जाय त्या पासत आमचें मागणें बळोवन जाय जंय आमचें थंय भावार्थ सडय जंय आनी आमचें थंय कसली नकारात्मक चिंतपाचो वेडो आमचेर वेता आसतना
त्या सोम्याचेर पातयेवन रावो जाय तर जाल्यार आमी कितें करीत जाय? सांत पावलो एपेस घरा बरयल्या पत्रांत सांगता, सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जाय. आमी सोम्या सांगाता रावयत जाय. कोणीय दुस्मन आमचे बगल्याक आसूं दी, सोमी म्हजेच पक्षान आसा म्हणलें तें धैर्य उसारचें. धैर्य म्हाका आसा गे म्हणलें सवाल हांवें करीत जाय. जेन्ना हांव धैर्यान रावतां थवळ म्हाका खरें बेसांव मेळटलें. आमी कसलोय गुन्यांवकार कोणाक आशेवचो न्ही, बरें करून आमी फुडें वचोंक जाय. देवाची सकत म्हजी सकत म्हणल्यार आमी पातये जाय. आमी जायते फावटी ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हजी सकत म्हाका सकत आसा म्हणून आमी आपटूंक घेता आनी ती खंय सरी पंथा कोण पावयना. बगार उपजता दुस्मान काय मात्र. जेन्ना म्हज्या जिवितांत देवाची सकत आसा, पवित्र आत्म्याची जानवाय आसा म्हण हांव पातयेवन फुडें वेतां, तवळ खरेंपणी म्हाका देवाचें बेसांव मेळटा. कित्याक आमी ल्हान जातांव, ल्हानवीक जातांव, आमी खालती जातांव. जेन्ना आमी देवाची सक्ते वरवीं काम करता थवळ खालती जावन जियेता. जेन्ना हांव खालतो जाता त्या दाडा देवच म्हाका वर्तो करतलो. आनी तिसऱ्यान आमी उडास दवरया, मग्न म्हणलें हातेर केदनांच सांडचें नाका. हांव जायत्या भुरग्यांक म्हज्या फिरगजेंत बेडता आसतना हांवें जायते फावटी तेर्साची विधानां विचारचीं आसात. कुटुंबान तेर्स करतात की ना गे म्हणल्यार इराद्यान. आनी तेर्साची विधानां करता आसतना आमकां सारके रितीन समजता कितलीं भुरगीं मागणें म्हणटात, कितलीं भुरगीं मागण्यांत आळसाय करतात. आनी थोडीं भुरगीं म्हणटात आमी बरें करन कशें तेर्साची विधानां सगळें म्हणटात. हांवें विचारचें सवाल, एका कण तेर्सान कितले नामान मर्या आसात? भुरगीं 10 म्हणटात, थोडीं 5 म्हणटात. आनी मागणी 10 नामान मर्यो जाल्या उपरांत खंयचे मागणें म्हणटात? आनी धवळ म्हणटात परत आमच्या बापा म्हणटात. हांवें ना म्हणचें, थंयसर हे मागणें आसा. ए म्हज्या जेजू आमचे पदकां आमकां बक्षी, तें मागणें म्हणनात. ना, ते माम्मी म्हणटा, आमी म्हणना. आमी वडिलां जावन भुरग्यांक तेर्साचें विधान शिकोवंक जाय. आमी वडिलां जावन कुटुंबांत 20 मिनटांचो तेर्स, आमोरी तेर्स 20 मिनटां या 26 मिनटांनी सोंपता. देवाचें उतर वाचून सैन सोंपता. आनी असलें देव बिरांतीचें कुटुंब आमी बांदून हाडूंक जाय. आमी लग्न सक्रामेंत घेता आसतना सरच आवय बापायनी व्हंकल न्हवरो जावन हांगासर आल्तारी मुखार तो भावार्थ सांबाळटलें हांव, भावार्थान भुरग्यां बाळां वागयतलें हांव म्हणलें. भास आमी दिल्लेली आसा, ती भास 4 फोटो काडटना विसरून गेले वचचे दिसता. त्या खातीर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कुटुंबांत भुरग्यांक पयलें मागणें शिकोवया. कुटुंबांत भुरग्यांक पयलो स्थान दिवया मागणें शिकोवच्यान. आजुनी आमची वडिलां वा आप वडली मागीर तिंच मागणें शिकोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. भुरग्यांनी केदाळा आमच्या बापा म्हणलें उसारचें, भुरग्यांनी केदाळा ती लदीन सांगची. आनी जेन्ना भुरगीं आमरी शिकयतात थवळ तो परजळ दिवो घरांत पेटो नासतलो. घरांत थवळ कित्याक भुरग्यांनी मागल्लें देव आयकता. त्या देखून जेजू मातेवाच्या वांजेलान सांगता भुरग्यांक आडाय नाकात, म्हजे सरशी येवंक सोडा. त्या खातीर भुरग्यांक मागणें शिकोवच्यान आडाय नाकात. फाल्यां परिक्षा आसा पुता, आज माय शिकोवन दी मागणें. फाल्यां तुका एग्जाम कितें होमवर्क दिलां तुका जाय तें तूं भितर बसून होमवर्क कर. आडाय नाकात भुरग्यांक. भुरग्यांक मागणें करूंक शिकया, भुरग्यांक तेर्स करूंक शिकया, भुरग्यांक कोंताच्यो मुणयो गुंडावंक शिकया. थवळ भुरगीं देव बिरांतीन वाडटलीं. आनी दुसऱ्यान हांवें उलो दिवचो, देवाचो मोग आनी देवाची काकुळतो अणभव करच्याक तुमच्या घरांनी कुटुंबांनी गडितां जावच्याक राखचें नाका. आमच्या कुटुंबांनी बरें जाय तर जाल्यार संतोशाच्या दिसांनी देवाचें हाजीरपण वळखोंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग चडत जाय, ती काकुळत कितें म्हूण भुरग्यांक कळय जाय तर जाल्यार आमच्या घरांनी सदां सांजेर आमोरी तेर्सा वेळ कितलेय कश्ट आल्यार तो दिवंक जाय. आनी थवळ भुरगीं समाधानाचीं जातलीं, भुरगीं खालतीकायेन वाडटलीं. जेजू क्रिस्त लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य निमाणे आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. जेजू आवय बापायक आनी देवाक मानवल्लो जावन देव बिरांतीन वाडलो. कशें साध्य जालें? भगेवन कुटुंब नजरेताचें. तिच्या आवय बापायनी तांकां फुडें व्हरलें, आवय बापायनी बेसांवान भरलेलें आनी आवय बापायनीच ताका मागणें शिकयल्लें. जावं पुरो तो देवाचो पूत पूण कुटुंबाचें वातावरण ताका तसलें वातावरण रुपेत करता, मागण्याचें वातावरण रुपेत करता.
आमची भुरगीं देव भिरांतीन वागोवंक जाय जर तर जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताची देख जावंक जाय, दिवंक जाय. आनी जेजू क्रिस्ताची देख दिता आसतना आमी सांगया जेजूय ल्हान आसतना भुरग्यां आवय बापायक वडिलांक काल जाल्लो, देव भिरांतीन वाडलो म्हणलें भुरग्यांक सांगया. पवित्र पुस्तक उक्तें करून लुकाचो वांजेलो उक्तो करून भुरग्यांक दाखोवया. जायते फावटी भुरगीं वांजेलो सोदता आसतना मातेव जुवांवान सोदतात, जुवांव मातेवान सोदचें आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना भुरग्यांक असले आमी इशारे दिले तर जाल्यार आमच्या इस्कालाचे शिकपा सांगता क्रिस्त शिकापी बळवंत जातले आनी थंयसर भुरगीं देवाक मोगाचीं जातलीं, देव कितें म्हणून तांकां समजतलें. आज आमची असलें जिवीत आसता आसतना असलें पंतवान जिवीत कितें म्हणटा वैज्ञानीक जिवीत आमी जियोन आसा. आनी ह्या वैज्ञानीक जिवितांत देवाची गरज ना म्हणलें चिंतप एक आसा. आनी हें चिंतप भुरग्यांत कान उडय जाय तर जाल्यार आवय बापायनी पयलें मेट काडी जाय. जर भुरगीं आवय बापायक आयकनात तर कोणायकी आयकनात म्हणलें उडास दवरूंक जाय. आमी ती कबलात दिल्या आल्तारी मुखार बस दिल्या भुरग्यांक भावार्थान वाडयता, ही तवळ तवळ आमी उडास दवरूंक जाय. आनी भुरग्यांक मोग दिता, कोंडाटो करता, एक कोंती दिवया. आमी कोंडाटो करता, मोग दिता, भुरग्यांक एक कोंती दिवया. आनी ती कोंत कितें म्हणलें आमी रोजारेच्या म्हयन्यांत आसा तो तेर्साचें भक्तीपण कितें म्हणलें समजतलें. आनी तवळ भक्तीपण आमच्या कुटुंबांत आसतलें. तवळ आमचें कुटुंब नाजरेताचें कुटुंब जातलें. तवळ आमचें कुटुंब भाग्यवंताचें जातलें. नांतर जालें जेजून हेरोदा वलयल्लें बरें कोलो चातुरपणान हिकमत्यो कर असलें जिवीत जियोवच्या की सकारात्मक जिवीत, पारदर्शक जिवीत, सत्तीक जिवीत, मोगाचें जिवीत, पवित्रत्म्याच्या जानवायन भरलेलें जिवीत, पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी भरलेलें जिवीत, त्या 12 फळांनी नटयलेलें जिवीत आमच्या घरांत जियोवच्या भुरग्यांत पळोवंक आमकां खंडीत मेळटलें. तांकां जेन्ना आमी मोग शिकयता तिनसो मोग आमकां वांटून घेतलीं तवळ तीं भुरगीं क्रिस्ताची जातलीं. आनी हेंच बेसांव म्हाका आनी तुका देव फावो करूं. स्वीकार कर, स्वीकार कर पाणी मोगाची ओतांचे पुत्रीशी मन वैविध्येने सर्गींचे. स्वीकार कर, स्वीकार कर पाणी
मोगाळ बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनागणनेने आमच्या नित्य पवित्रीच्या देवा सेवेस्पर्त मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोन्या आमच्या फायद्याचो. बागेवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सांपोर एक परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितोमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दळवारांचो सर्वेस्पर तो सर्वांनी संसार भरा तुज्या बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण सतसताने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवर्त सुगुट परगट होया.
जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवंतल्या आमा समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा जराल्ड आमच्या गवळी बापाने सगळे यास की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांची यात्रिकांची काकूट कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे या तळसो शारोती भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सर्व भक्तां बराबर चस्ताच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती देवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. पळया जेजू ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणेला बल्ली आमी समेस्त सुभागी. तुजे भितर आमचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू स्वागत तुका भितूसो सांगात म्हाका सोम्या जेजू स्वागत तुका भितूसो सांगात म्हाका ही जेजूई काळजान म्हज्या जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उघड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुरसुडीत कर. दोबळ्यांचे आनी अनित भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद घालू. वसून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे गोड विसाचे प्रधान याजक जावन विसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयलेल्या मानादीक बाप प्रवीण लिओ डिसोजा, सहाय्यक फिरगज याजक उडपी फिरगज हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेवन देव बरें करूं म्हणटा तांकां बरें मागता. तेर्साची लितुर्जी आनी जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता. फेस्ताची नोवेनाची मुर्दोम जावं पिरजेन जावं जेवणा बाबतींत प्रायोजक जावं वंतिके जावं सर्व रितीने आदार दिल्ल्या ह्या सरदानींचेर आनी मुर्दोम राविल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड सर तरेचो काळोख तांचो पयस करूंक, सर तरेच्या अंधकारांत सुटका मेळोवंक, तांच्या घरांत ह्या वातीच्या उजवाडा वरवीं सर तरेचें बरेंपण समाधान शांती मेळोवंक जेजूच तांचो उजवाड जावं आनी जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक आदार जावं म्हूण मागता. देवाच्या आशिर्वादा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें. प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां फ्रेस्टन रॉड्रिगस मियार, फ्रेस्टन रॉड्रिगस मियार, सेवरीन कॅस्टेलिनो पांबूर, सेवरीन कॅस्टेलिनो पांबूर, हेलेन गिल्बर्ट मिनेजेस मुंबई, हेलेन गिल्बर्ट मिनेजेस मुंबई, मिंगेल अँड मारिया गोवा, मिंगेल अँड मारिया गोवा, विजय फेर्नांडीस बेलतंगडी, विजय फेर्नांडीस बेलतंगडी, नेल्सन अँटनी ब्रह्मावर, नेल्सन अँटनी ब्रह्मावर. आयचे मुर्दोमो ब्रिजित पिंटो पांबूर, ब्रिजित पिंटो पांबूर, डिओना अँड डिओन नोरोना आजेकार, डिओना अँड डिओन नोरोना आजेकार, वीणा अँड फॅमिली, वीणा अँड फॅमिली, क्लेमेंट डिसोजा नकरे, क्लेमेंट डिसोजा नकरे. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांत तांणी येवन वाती स्विकार करियेत. San Lorenzo novenaच्या मागणी येजैते वन मागतिरा San Lorenzo तरण्या प्रायरस बवडता खातीर कठीण कडसो संजीव दिल्ल्या आयकमचे कलते मागणे वरत्या पातळीन आमी तुजे चर्चेन आयल्या जिवा बवड तीन बरवस देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां सोड दी. आमच्या अभ्यासांक सरी जावं निस्कळपण आमचे तें परजळशें कर. आमच्या सर्वात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या तकल्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. बवडत्यांक आनी बवडतान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशें कर. तुज्या बळदीक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्मेच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावं. San Lorenzoच्या मजतीन अर्गां दितात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासून 4 व्हिलर काण घेवंक फावो केल्ल्या पासून बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासून बरें काम मेळिल्ल्या पासून बरें घर फावो केल्ल्या पासून एका भयणीक कॅन्सर पिडेंतले संपूर्ण तरान गूण केल्ल्या पासून अवघडात हांव राखून व्हेल्ल्या पासून
पांयाक जाल्लो गाय गुण जाल्ल्या पासून एका जोड्याक भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या पासून हार्टाची सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्ल्या पासून केसोडीन अपयस जाल्ल्या पासून कुटुंबान जाल्लीं कार्य बऱ्या तरेन जाल्ल्या पासून बरी सैरीक लाभिल्ल्या खातीर घर जागो बऱ्या मलाक विकून गेल्ल्या खातीर नर्सिंग करूंक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात डिलिव्हरी बऱ्या जाल्ल्या खातीर कामाचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाल्ल्या खातीर बाकी आसलो सांबाळ मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना मेडिकल सायन्सा प्रकार जायना म्हणल्या तसल्या वेळार ह्या जाग्यार मागून एकाच म्हयन्यान भुरग्याचे देणे लाभून परच्या दिसा दुबईन अपुर्बेचे डिलिव्हरी जाल्ल्या पासून चरक्या भुरग्याचे देणे दिल्ल्या पासून अर्गां दितात ह्या सर उपकारां खातीर सान लोरेन्सा मरिफात देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप अर्गां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 सान लोरेन्सा मरिफात आमची सर मागणी ते सावा हांगासर मागोवंक सांगल्या पासून मागोवंक आयिल्ल्या पासून विविध तरांनी आमकां ते सावा धाडिल्ल्या पासून हे विक्षण करतल्या पासून देवाचे आशिर्वाद मागून सान लोरेन्साच्या कतकतीत मागण्यान आतां आमची मागणी भेटोवया 197 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 86 जाणांक सान लोरेन्सा मरिफात बरें काम मेळोंक 71 कुटुंबांक सान समाधान मेळोंक 4 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 39 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 21 जाणांक विजा मेळोंक 10 जोड्यांक काजरेत बरें जिवीत बरें जावंक 21 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक 15 जाणांचे रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक 8 जाणांचे पैण बऱ्या तरेन जावंक भायर पडले भांगार पाटी मेळोंक 11 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 1,00,000 मेडिकल एग्जाम बरें अंक मेळोंक 1,00,000 शिकपांत उर्बा येवंक 1,00,000 काम केल्लो सांबाळ पाटी मेळच्या खातीर सान लोरेन्साची मुखांत्र आमची मागणी भेटोवन दिवया सर्गींच्या आमच्या बापा आमचे मागणे आयकोन घे सर्गींच्या दयाळा बापा आमचे मागणे आयकोन घे सर्गींच्या मोगाळ बापा आमचे मागणे आयकोन घे सर्गींच्या मोगाळा बापा आमचे मागणे आयकोन घे सान लोरेन्साच्या मजतीन 39 जाणांक हातापांयचे गांठी दुखून जावंक 1,00,000 काम केल्ले सो सांबाळ मेळोंक आनी त्याच्या कामांत आसले किरिकिरी रावोंक 14 जाणांक बरो फुडार मेळोंक गर्भांत आसच्या भुरग्याची वाडावळ बऱ्यान जावंक 16 जाणांक आमाल पियेवण्यान सुटका मेळोंक 30 आनी 6 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोंक 7 जाणांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक 4 जाणांच्या पांयांतले किळे नापयस जावच्या खातीर सान लोरेन्साच्या मजतीन आमी मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमचे मागणे आयकोन घे सर्गेच्या मोगाळा बापा आमचे मागणे आयकोन घे सान लोरेन्साच्या मजतीन 4 जाणांच्या पांयांतले किळे नापयस जावंक 8 जाणांची डिलिव्हरी 5 जाणांची सर्जरी 6 जाणांची तकली दूख पडापड प्यांकड दूख गुण जावंक शिरांची पिडा दोगांची गोमटी दूख बावळो दूख अस्थमा सायटिका पिडा गुण जावंक 7 जाणांची मानसीक पिडा 4 जाणांची पाड दूख मायग्रेन युरीन इन्फेक्शन गुण जावंक 6 जाणांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 25 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक फर्स्ट ग्रेडीर आसले किडनी फंक्शन गुण जावंक तेगांची किडनी पिडा 7 जाणांची कॅन्सर पिडा 14 जाणांची एलर्जी 4 जाणांची लिव्हर पिडा गुण जावंक
11 जाणांची दोळ्यांची देशपाटी मेळोवंक, 7 जाणांचे चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक, 14 जाणांक आर्थीक समस्येंतावन सुटका मेळोवंक, 2 बँक लोन मेळोवंक, जेजू क्रिस्ताच्या दैवी काळजांतावन वाळचेता दैवी कृपण गुण जावंक सांत लोरेसाची मजत घेवन आमी आतां मागया. सर्गीच्या मोगळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सर विशेष ते जावं पासत एका भावाच्या पांयांक बोड मेळोवंक ताचें बेगीनच ताणें चलचें बरी जावंक, एका भावाचे इंटरव्यू पास जावंक ताणें अमेरिका वचोंक फावो जावंक, मेडिकल पास जावंक, आमल पिणेतान सुटका मेळोवंक, एका भुरग्याक लिसांक बरें करूंक उमेद मेळोवंक, स्टेफी फर्नांडीस म्हणल्या भयणीचे आनकिटीचे कॅन्सर गुण जावंक, एकल्या भावाची पार्किन्सन पिडा गुण जावंक, नाकाची एलर्जी गुण जावंक, पेपर वर्क प्रोसेस बेगीन कंप्लीट जावंक, एकल्यान वायट इश्टाक सोडूंक आनी आवयक विधेय जावंक, एकल्याची इंटरव्यून पास जावंक. आम्हा समेस्ताच्या त्या सावन पासत ह्या जाग्यार येवन मागिल्ल्या हर एकल्याच्या त्या सावन पासत ह्या पवित्र तळाच्या सर्व योजना पासत हातीन धरिल्लें काम बेगीन संपोवंक पोंताक पावोवंक. सर आमच्या दानींचेर विविध तरान आमकां कुमो करतल्यांचेर, सेवा भेटयतल्यांचेर, हिता चिंतकाचेर देवाचे आशिर्वाद सांत लोरेसा मार्फत आमी मागया. ह्या पवित्र तळार आमी येवन मागिल्लो सगळो उपकार मेळचे खातीर आमी मागता आसतना ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲು, ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹವುಗಳನ್ನು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. सर्गीच्या मोगळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांव बागी मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना देवा वळसूचे बाग आमकां समेस्तांक पोकर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंत लोरेस मार्टीरा आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशी कर म्हणून लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. जेजू काकुळदार, जेजू आमची पिडा शिडा गुण करता. बावरतान आमी आयल्या, बावरतान मागता सांत लोरेसाच्या कतकतीत मजतेन आतां आमची मागणी भेटयतना जेजू क्रिस्त आमची सोमेस्तांची आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्ल्यांची पिडा शिडा गुण करचे खातीर, विविध तरान कश्टांच्या पिडेस्तांक जेजून बरें करचे खातीर आमी आतां मागया. सोम्याचे नवी आमचो आधार, काणी रस्ता सगाणी सोस. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुजे सशीन पावोवंक. सोमी तुमचे सोवे आसो. प्रार्थया.
सर पदवेदारा आणि ससान देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तो आशीर्वादीत करताय आणि व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्तां लोरेसच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुझ्या दैवीक सावसाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणलें दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकारार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदां काळ रावो. पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची सर पातकां चिन्नान शब्दान केल्लीं पातकां भोगसूं दी. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तो याजकाक कापूं दी. याजकाक ताणें मागतना ताची पातकां भोगसतना पिडा गूण जातली. कसलीय पातकाची आडकळ आसा जाल्यार देवाच्या कृपेन ती विनातीन ती गूण जावं दी. हें उदक शिंपटतना आमची पातकां निवारतना पवित्र तेलान कृपा मागतना आमच्या कपालाचेर ते बावडतना आमी स्विकार करतना पवित्र आत्म्याचे देणे लाभोंक बरी जिणी जियोंक कृपा मेळोंक पिडा शिडा गूण जावं नवें जिवीत आमकां लाभचे खातीर आमी मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचो येवकार मागया. पान संकोश 102. सर्वर परस अनाथ मरे बेग बन्निरे येसु प्रेमवा नम्मल्लि ತುಂಬಿರೆ पावनाथ मरे बेग बन्निरे ಪ್ರೇಮವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಸರ್ವರು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಭೇದವು ಇನ್ನೇಕೆ ಸರ್ವರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ದ್ವೇಷವು ಇನ್ನೇಕೆ ಸರ್ವರು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಭೇದವು ಇನ್ನೇಕೆ ಸರ್ವರು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ದ್ವೇಷವು ಇನ್ನೇಕೆ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ
ದಿನವೇ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣವೇ ಸರ್ವರ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಲ್ಲವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಸರ್ವರ ಬದುಕು ಕೆಲ ದಿನವೇ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣವೇ ಸುನಿಯಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೇಸನ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ Mogal puta sove Angkar mori आशीर्वाद जिसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक देतो जे भगवान फ्लोरेसा भगवान कुर्सचे कुर्बे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.